पयर गँग वॉर जालें ताजे पयलीं आयसीस सारक्या संघटनेचे लोक गोंया भितर अरेस्ट करून व्हेले. आर यू नॉट कन्सर्न दॅट समथींग इज गोईंग रॉंग समवेअर? 100% आय एम कन्सर्न. आनी ताकाच लागून गँग वॉर जे जालें पळय ताका सगळ्यांक अरेस्ट करून भितर उडयले ते सुटचे ना. परत सांगता तांकां अटेम्प्ट टू मर्डर जो आसा पळय ते सेक्शन लागला, एकटोय भितलो सुटचो ना. अशा पद्दतीची गँग वॉर्स हे आमी गोंयांत खपोत घेवचो ना. हांव तरी खंयच्याच पद्दतीत घेवचो ना. त्या खातीर हांवें इवन दो कालच इन्स्ट्रक्शन्स दिला की ज्यो सेक्युरिटी एजन्सीज चलोवपाच्या हे होम डिपार्टमेंटाच्या अंडर रजिस्टर्ड आसचे पडटा. दर इज वन एक्ट, म्हाका आत्तां नांव याद जायना तें, बट जर त्यो रजिस्टर्ड ना जाल्यार अश्यो सगळ्यो सेक्युरिटी एजन्सीज हांव बंद करपाक लायतलो. कारण मेनली हे गँग वॉर आनी सेक्युरिटी एजन्सीज हेंचो डायरेक्ट लिंक आसता. आनी म्हणून तर हे अशा पद्दतीच्या म्हणजे बिझनेस इंट्रस्ट जो आहा पळय हे गँग वॉर क्रिएट करता. हांवें जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना ते आपल्याक बिझनेस कसो चड मेळटलो, आपली सेक्युरिटी एजन्सीज आपूण कशें धुकलतले, लोकांक परत अशा पद्दती सेक्युरिटी दिवपा खातीर ही गँग वॉर येता. बट जर काडून पळयत जाल्यार भितरले म्हाका दिसता 90% लोक हे सगळे मायग्रंट आसले. अगेन म्हणजे हातूंतल्यान जर पळयत आनी विशिश्ट लोक जे आहा पळय न्ही हे ह्या हातूंतल्यान अडकल्ले आसा. बट हे कोणूच सुटचो ना हे हांव 100% सांगता.